जेजूनु विधवेच्या पुताक मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ले वेळी लोकांचो उद्गार एक देवस्तुतीच आटापता। सुवार्थेकारच सांगता तशें अचर्य पळयल्ल्या लोकान व्हडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला म्हणून देवाची स्तुती केली। पयलेंच विधव आसले आनी आतां तरणाटा पुताच्याय मरणान संपूर्ण एकसुरी जाल्ले ते स्त्रियेक पळयल्ल्या जेजूचें काळीज कनवळायेन भरलें म्हणली उतरां आज सुवार्थेचें केंद्रच म्हणयेत। ते विधवेची परिस्थिती पळोवन जेजून सुरसुरचें सुवार्ता दामून सांगचे मुखांतर जेजूच्या मिसांवाचो जिनोसूय दामून सांगता। हांगासर अचर्याक मेल्ल्या मनशाक जीव केल्ले म्हूण वलावच्या की विधवेक तरणाट्या पुताचो सांगात परत मेळशें केल्लें अचर्य म्हळ्यार चड सुक्त जायत। तवळच्या समाजांत बापूय वा घोव वा पूत नासलेले स्त्रियेची परिस्थिती निजायकी बिरमतेची। जेजू हे परिस्थितीक सुक्तपणी स्पंदन करता आनी तिका खरी बुजावन आनी आदार फावो करता। हे कडच्यान ते स्त्रियेतय देवाची दया माया लोकांन पळयली तर आनी एकडच्यान मेल्ल्या मनशाक जीव करच्या गडितांत जेजूक मनशा जिवाचेर अधिकार आसोय पळयलो। देवाक मात्र सीमित आसची सकत जेजू थंय देखलेलो लोक देव स्तुती करता। जेजू थंय दैवीक हुस्को वा दैवीक काकुळत आनी दैवीक सकत दोन्ही उगडापी जाल्ली आमकां बगूंक मेळटात।